ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. सक्कड यूथ ऑफ GSB वीक्षकांक अत्यंत प्रीतीनं नमस्कार आणि आमगेले बँगलोर चातुर्मासाचे बग्गे तुमकां स्वागत सुस्वागत. बँगलोरा येवका आणि बँगलोरा येवन तुम्ही स्वाम्याले चातुर्मास बँगलोर काशी मठाचे आनंद घेवका. आणि आमगेले सुयोग कसं म्हळ्यार हें वर्स अधिक श्रावणा इल्मितीनं 5 म्हयनो आमकां स्वाम्याल सान्निध्य बँगलोरांत मेळटा. अधिक श्रावण जल्ल मितीनं स्वाम्यान आमकां केलो पुरा कार्यक्रमा बग्गे आमकां अनुमती आनी अप्पण दिलेलो आसा. ताजे प्रकार अधिक श्रावणांतू 23 दीस म्हळ्यार 23 दीस आमी सकाळीं 8 तोकून रात्री 8 ताय भजन चलत आसता. आनी कडेचे 7 दिसू सप्त म्हळ्यार सप्ताह 7 दिसू आनी 24 घंटे भजन चलता. हें 23 दिसांतू कशें म्हळ्यार प्रति आयताराचे एक रितीचे विशिश्ट जल्ल एक आराधना. म्हळ्यार आतां 18 तारीखेक प्रारंभ जाल्ला जुलय 18 तारीखेक अधिक श्रावणाचें भजन प्रारंभ जाल्ला. 23 तारीखेक आमी हांगा व्यासोपासना सगळो दीस करतात. तशीच आषाढ एकादशी ते दिसू सगळो दिसू भगवद्गीता पठण पार्थसारथी नव्हतो ताका प्रतिश्ठ जाता रे ताजे मुखावयले दिसूच आमी भगवद्गीता पठण केलें म्हण जाल्यार ताणें आमकां कसो संदेश सांगला तेच आमी तागेल्या एद्रा सांगची न्हय. तशी त्या एक कार्यक्रम मागीर अधिक मासांतू एक आयतारा विष्णू सहस्रनाम एक आयतारा रामनाम अशी पुरा मस्त चंद चंद कार्यक्रम आसा. आनी स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार पुरा परबेक आनी चेडू आजावका जाल्यार विंगड विंगड रितीचे एक कार्यक्रम संतवाणी दासवाणी तशीच चंद चंद पौराणीक जाल्यार नाटक की आनी नृत्य की पुरा आमगेले संस्कृतीक संबंध पाविलेची ताजी भायर न्हय. चंद करून चलोवच्याक स्वाम्यान आमकां अप्पण दिलेलो आसा. ताजे प्रकार हांगा चलता. आनी कसं म्हळ्यार व्हडोड्ड कलाविदांकय आपूण हाडका म्हणून एक आमकां आशय आसा. ते कशी चलता ते मुखारसून तुमकां आमी सांगता वता ती आयताराची कार्यक्रमांनी चलता. अशी विंगड विंगड रिती तशीच मस्त भजना मंडळी हांगा येवन परमात्माले भजन करून तांणी धन्य देवच्याक आसा ती हांगा. तशी हें पुरा मस्त कार्यक्रम हांगा चलू आसा. तशीच मस्त रितीचे हवन हांगा चलत आसा सुरू जाल्ला. त्या पुरा कार्यक्रम हांगा भारी चंदायर येदोळताय चलत आसा. आनी मुखार जाल्यार परमात्माल्या कृपेन निरंतर चलता. स्वाम्यान हांगाची ते जोडताय. नवरात्रीचे वाहन पुजा की अत्यंत श्रेष्ठ आसा आमगेले काशी मठाचे. त्या एक कार्यक्रम म्हळ्यार मस्त चंद त्या कार्यक्रमाकय सकाळान येवका. तशी तुमी येवच्या जायना नातिल्यांक तुमगेले सहाय्यक यूथ ऑफ GSB आसा तुमी घरल्या बसून पळयात. मस्त जन सिनियर सिटीजन्साक तांकां येवच्या जायना तांणी बेजार लेखुका म्हणना. इता म्हळ्यार तुमी स्वाम्या की स्वाम्याल देवा की स्वाम्याल देवाल भजन की आराधन की पूज की सक्कड घरल्यागी बसून पळोवत तसले एक व्यवस्था हांगा यूथ ऑफ GSBच्यान केल्लेले आसा. आनी स्वाम्यान ताका अनुमती दिलेले आसा करा रे म्हूण सांगिल्लें आसा. तशें जाल्यार भितर हें पुरा कार्यक्रम आसा मस्त नमने कार्यक्रम आसा. हांव सांगिल्लें स्वल्प मात्र मस्त नमन्याचे आनीकय मस्त मस्त आसा. ते संदर्भाक समजावन आमी तुमकां सांगता वता ती तुमी येया ती आनंद घेया ती सक्कडय. आनी हाजे मध्येंतू आमगेले ऑगस्ट 19 आमगेले वॉयस ऑफ GSB सीझन 4चे फायनल्सय आमगेले स्वाम्याले उपस्थितीरी आमगेले वेदव्यास देवालय आनी रामचंद्र देवालय नरसिंह देवालय पार्थसारथी देवालय हांगा सन्निधानारी चलू आसा. ताकाय सक्कड येवन भागी जेयाती आनी त्या लायव्ह स्ट्रिमय पळयाती. देव सक्कडांकय बरें करो. आमी सक्कडांनी मेळून परमात्मा लागीं स्वाम्या लागीं प्रार्थना करुया. कसं म्हळ्यार आमगेले कसलेय आमी केलेले भक्ती की भजन की तूं स्विकार करून देवा आमकां सक्कडाकय सगळे समाजाक उद्धार करची मात्र न्हय ताजे वटू सगळे लोकांक तूं सूख भरची म्हणके तूं अनुग्रह करी परमात्मा. सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु म्हणलें आमगेले एक धर्म जल्ल मितीन आमगेले सगळे लोकांक तूं केन्नाय सूख शांती आसची म्हणके
तू रक्षण करी परमात्मा म्हणून आम्ही देवाला मागूया, स्वाम्याला मागूया. सगळा काही बरे जावो. नमस्कारू. वेदव्यासा बादरायणा. गोविंदा गोविंदा.